ताणें तांचे दोळे उगडले. अपोस्तोलीक पत्रा मुखांत्र सप्टेंबराच्या 30 तारखेर 2019 पापा फ्रांसिसान हर एका वर्सा सद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार म्हूण संभ्रमूंक आदेश दिल्लो. पापा फ्रांसिसाच्या ह्या उल्यासरी हे फावटी पवित्र सभा 26 जानेर सोवो देवाच्या उतराचो आयतार संभ्रमता. सुम्याच्या जुबले वर्सा बरवर्साची यात्रिकां म्हणलो ध्येय घेवन समकोच्या आमकां अंदूच्या ह्या आयतारा पापा साहेबान किर्तनकाराची तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां म्हळी उतरां संदेश जावन विंचल्यान. आज हें किर्तनांनी बरलेलें पवित्र सभेचें संभ्रमीक सांजेचें मागणें देवाच्या उतरा मुखांत्र मागोवंक आनी ताच्या उतराचेर आमी बरवसता म्हणून दाखोवंक एक वर्तो अवकाश आनी आदार. आनी आज हे मागणें सोलोवंक व्हरच्याक आमचो गवळी बाप अदीक मनादीक पिटर पॉल सल्डाना आमचे मोदेगांत आयल्यात. दियाकोन बाप आसात आमच्याच फिरगजेंत वस्ती करचे आनी रिलिजियस याजाक वारड्याचे थोडे याजाकी हांगासर आज आयलेले आसात. आनी ते सगळे आतां पुरशांवाचेर हांगासर आयल्या उपरांत हांगासर देवाचे उतार मानाच्या जाग्यार दवरूंक आसतलें. देखून आतां सोर याजाक आनी पवित्र पुस्तक घेतलेलो दियाकोन गवळी बापा बराबर वेदिशी येता. पयलें गवळी बाप पवित्र पुस्तकाक मानाच्या जाग्यार ह्या पाठाचेर दवरतलो आनी उपरांत धुंपयतलो. ही एक सांकेतीक रीत आमी पवित्र पुस्तक आमच्या मागण्या समुदायाचें केंद्र करतल्या म्हणून सांगता. तितलें मात्र न्हय आसता तें आमच्या जिवितांत रुथा करूंक आमकां आसची इच्छाय व्यक्त करता. अशें देवाचें उतार आमचे निर्धार उजवाडावचो आनी देवाचे कुशे प्रमाणे आमच्या कृत्यांक प्रेरण दिवचो आमच्या जिविताचो उजवाडा खांबो जाता म्हणून आमी मानून घेता. उपरांत मागणें सुरवात जातलें. ह्या विधींत वांटो घेवच्या खातीर सुमेस्तांनी उबे रावच्याक हांव उलो दितां.
5:2 काडा तुमचे करतलें. देवा आमच्या आदाराखे सोम्या आमकां कुमो करूंक तोर्त कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. हालेलुया. बसया. ऐका, एका फाटल्यान एक 3 कीर्तनां आसात. आतां वन्न म्हणून बरयल्लें त्या पंथाच्यांनी गावचें, टू म्हूण बरयल्लें ह्या पंथा बसल्यांनी गावचें. वन्न तुमी, टू तुमी, तशें गायतना बरें जाता.
देवाच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नाव सदैवचा आता सर्वेस्पर सगळ्याला सोडली मोडपावर त्याची महिमा. सर्वेस्पराच्या देवासारखो कोण आसा? उन्नतीचे पूर्ण सगळा सरकार आणि पृथ्वी आदर गावता. हलक्यांतो धुळींतलो वाटा दुर्बळ्यांतो शेणांतलो वयर काडटा. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्यामध्ये ताका बसयता. मस्तीची मुलाबाळांची संतोषी कामं करून तिच्या घरात तिका बसती करून दिता. महिमा वाटा आणि पुता आणि पवित्र जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. udenti taunastante पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव सदैवचा. हालेलुया. सोडवणेचे पात्रांव घेतलो आणि सर्वेस्पराचे नाव हांव उलो मारतलो. हालेलुया. सांगता सोडवणेचे पात्र हांव घेतलो आणि सर्वेस्पराचे नाव हांव उलो मारतलो. हांव रस्त्यार गेलो कशें हांवें
सर्व स्मरण म्हाका केल्ल्या उपकारा खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं सडवणेचे पात्र आनी सर्वेस्पराचे नाव काडटलो. सर्वेस्परा हांवें केल्यो आंगुल्यो ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळटलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांची मरण मोलादी. सर्वेस्परा तुजो साकर हांव तुजे चाकणीचो पूत. तुवें म्हज्यो सगळ्यो सर्वेस्पराक हांव बलिदान हेगयतलो आनी ताचें नांव काडटलो. सर्वेस्पराक हांवें केल्यो आंगुल्यो ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळटलो. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणात ताचे मंदिरांत जेरुसलेमांत बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. सांगात गाव्या सोडवणेचे पात्र घेतलो आनी सर्वेस्पराचे नाव हांव उलो मारतलो. हालेलुया. मौनपणी मागया. सोमीची सुविधे सालो देखून देवान ताका ससना कती उंच उबारलो. हालेलुया. सांगाता सोमीचे सुविधे जालो देखून देवान ताका सासना कती उंच उबारलो. हालेलुया.
उपारतो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच घालतो मरणापर्यंत खुर्साच्या मरणापर्यंत तो जालो देखून देवान ताका ती उंच मारलो आनी सर्व नांवां प्रात वर्तेना Bapa ani putra ani pavitratmya जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा Jesu विधेय झालो सांगता देखून देवांताक सासनाक अति उंच उबारलो हालेलुया आम्ही बसून उंचू आता देवाचे उतर ऐकूया सांपावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंड्यार आमी पावाशे आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरोसो दर उल्हास पावता तितलेंच न्ही आमच्या कश्टां आनवारांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्टां आनवारां सोंसणिकायेक वाट करतात सोंसणिकाय आमची तिरासाण पारखूंक पावता आनी तिरासाण आमच्या बरवशाची मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला कित्याक आमकां आनीकी कितेंच करूंक सकत नातल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतस खोट्या खातीर आपलो जीव दिलो देवाचे उतर हे मोगाच्यानो थोडे शेगुण आमच्या जिवितांत आसात ताचे पैकी प्रमुख वांटो घेतात भावार्थ बरवसो आनी मोग आनी आमकां ह्या तिदोड्या शेगुणांचो समुदाय म्हण आपयतात आमी भावार्थ्यांचो जमो बरवसो आसलेले मनीस आनी मोगाळ मनशां ह्या संवसारांत देवाचो मोग आनी ताची काकुळट सगळ्या दितल्यान ताचो परमळ फंकोवच्याक ताणें आमकां नेमल्यात बरवसो आयचो विशय
आमी घेतला. तुज्या उतराचेर हांव बरवसतां. जेजूचें उतर कितलें बरवसेचें कारण गी म्हणून पवित्र पुस्तक जायते कडेन सांगता. तुज्या उतराचेर हांव जाळ उडयतां. जेजूक पेद्रोन सांगलें, सगळी रात मासली मेळनातल्या वेळार तुज्या उतराचेर. शतापतीन म्हणलें, म्हज्या पाक्या भितर तूं येवंक हांव फावो न्हय, तर एक उतर मात्र उसार, म्हजो साकोर बरो जातलो. एक उतर तुजें पावता, पयस रावनच उतर, आनी तें उतर बळादीक आनी फळादीक. शतापती जुदेव न्हय तरी, भावार्थ्या मदलो न्हय तरी, जुदेवाने चिंच्या प्रमाणे ताणें सांगलें तें उतर सोम्याच्या उतराचेर ताणें बरवसो दवरलो. आमी पळयता. बरवसो म्हळ्यार केवल एक शेगूण मात्र न्ही. बरवसो एक व्यक्ती, एक जण. आमी कंतारान म्हणटा, बागी बरवसो जेजू म्हजो, रूपकार्यो कासच्या आनंदाचो, सर्गा दायजी हांव बाळ देवाचो, ताच्याच रक्तान धुवन नितळ केल्लो म्हणून. बागी बरवसो जेजू म्हजो. आमचो नीज बरवसो जेजूच, तो सगळोच आमचो बरवसो. ह्या संवसारांत कोणाक थंय देव आसा गी ताका बरवसो आसा, आनी कोणें देवाक होगडाय लागी ती बरवसो नातलेल्या बरी. आनी देखून आमी बरवसो आसलेली मनशां म्हळ्यार, आनी जेजू आमचो बरवसो कसो जाय कसो गाय म्हूण आमी समज जाय. हाच्या वाचपांत सांव पावलून भोव सोबीत करून सांगलां. पयल्या सुवातेर भावार्था वरवीं आमी देवा आनी आमचे मदलो संबंद जोडून घेतला, नितीवनपण जोडून घेतलां, आनी तें आमच्या सोम्या जेजू मारिफात आयिल्लें. आनी ह्या सोम्या जेजू मारिफात आमच्या काळजांत ताचो पवित्र आत्मो देवाचो मोग दाराळ मापान वतला. हो मोग आमच्या काळजांत वतला आसता आमी जेजूस आमचो बरवसो म्हणून पवित्रत्म्याच्या बळान पारखूंक शकता. ताचें मूळ खंय आसा? बरवसाचें मूळ आमी जाणाव, जेजू आमचो तिरासाण्याचो नांगोर. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, नव्यान येतलो आनी म्हाकाय ताच्या वैभवाचो वांटली करतलो. आनी तशें आसतना जेजूचें जिवनपण आमच्या बरवसाचें कारण. आनी देखून ह्या संवसारांत कितलेय कश्ट आयल्यारी, कितलेय पुरासण जाल्यारी, आमची सोंसणीकाय देवान पार्क केल्यारी, ह्या सोंसणीकाय मारिफात आमी तिरासाण आपणायत आसतना ही तिरासाण भावार्था मारिफात उदेल्ली तिरासाण खरेंच आमच्या बरवसाचें मूळ. कारण आमकां राखसो एकलो आसा, आमचो राखवली. आमचे खातीर विनंती करचो एकलो आसा बापाच्या उजव्याक बसून. आनी ताणें आमकां आनी एक आदार दिला, पवित्र आत्मो. एकलो उजव्याक, एकलो दाव्याक रावन आमच्या बापा कडेन विनंती करता. म्हणटास आमी खरेंच संपूर्ण तरान पातये जायी. बरवसो नातलेल्या मनशां मेरेन तुमी चलचे न्हय म्हणलें सांपावलून तेसलोनिकागारांक. आमी निराशेन बुडलेलीं मनशां न्हय, बरवसो आसचीं. कित्याक आमचो देव आमच्या सांगाताच आसा, आमच्या बोवारी आसा, आमच्या वयर आसा, आमच्या मुखल्यान आसा, आमच्या पाटल्यान आसा. जेजूस आमचो बरवसो. देखून कसलेय कितेंय आमकां घडटा जाल्यार तो ताच्या फाटल्यान कांय पूण बरें हाडूंक शकता म्हणलो हो विश्वास दवरून फुडें सरूंक आमकां सोम्या आजोलो दिता. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या भद्रासरो. आमी देवाच्या उतराक अंतर्गीत गावया. बसया वचूनच. कितली वर्ती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा सांगाता. कितली वर्ती तुझी कृत्यां
सर्वेस्परा तुझे जणवयन तुवें ती केल्या इतली व्हरती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक इतली व्हरती तुझी कृत्यां सर्वेस्परा. आमी सगळीं उबी रावया. जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली आनी सभा लोकांक खून केली. शक्तिमत्तान म्हजे पासत इस्मितान गेल्या भाग्यवान ताचे नांव आपल्या पियेतेल्यांचे संत ग्रेस्तांगलीच्या हातांनी पाडी लाडल्या आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसावणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार देवन आयलो. उगडास ताणें देवान दाखयलो
Uima Bapak आणि पुताक पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता सदा सर्वदा आमेन. सांगा झिजून देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट केली आणि सबार लोकांक गुण केली. क्रिस्त आपल्या मोगान भुकेल्ल्या लोकांची बिरमोत पावलो आनी ताणें तांकां उंड्या मसल्याचें असर्य करून वाडलें. हे मनान धरून आमी ताचे लागीं कलतेपणी आनी बरवशान मागया. तुमची जबाब सोम्या तुजे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. सोम्या तुजे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. सोम्या जिवितान हर एका दिसा आमकां लाभचे सर्व बरेपण तुज्या उदारपणाचे देणे. आमच्या जिविताच्या खंयच्याय क्षेत्रांत आमी सुखेदाडीक वळख जायनासता सासनीक जिविताचे फळ जोडीशे कर म्हूण मागता. सोम्या तुजे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. संसाराच्या उजवाडा आणि तारणा सुवार्तेच्या परगटणारांक वाढतकय आणि सांबाळ तांचे ते तुझ्या पवित्र आत्म्याचो उजो पेटे म्हूण मागता. तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. सर्व मनशांनी एक नवो संसार रुपीत करच्या वावरांत सहकार दिशें कर. चड करून सर्वय लोकां थंय नितीभरीत आनी शांतीभरीत समाज स्थापीत करच्यो जोगत्यो आकांक्षा बळादीक कर म्हूण मागता. सोम्या तुझे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. मोतींच्या कुडींच्या आणि आत्म्याच्या वैजा पिडेसाचे कश्ट हाळू कर. मरणातणीर असलेल्यांक पाव. सोर लोकांची भेट कर आणि तांकां तुजे काकुळती नवी कर म्हूण मागता. आमचे थंय नवी कर. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी मोगाच्यांक तुजे महिमे बरीत सांता भक्तांच्या राजांत घे. तांची नांवां जिविताच्या पुस्तकांत बरय म्हणून मागता. सोम्या तुजे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. सर क्रिस्ती भावंडांनी चड आनी चड तुज्या उतराची सकत जाणा जायशी कर. तांणी तुजें उतर वाचूंक नियाळूंक जियेवंक शिकोवंक आनी तें परगट करूंक आनी सर्वांच्याकी चड करून तुज्या उतराचेर बरवसूंक तांकां उमेदीन भर म्हण मागता. सोम्या तुजे काकुळतीची विचित्र कृत्यां आमचे थंय नवी कर. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी. आमी आमचे सुटलेल्या वोशितां तशें आमची पापां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान
सासणाच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो करण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या करण्यांनी बरोवन वसो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोम्याचे नांव सदैव जावं. आता आनी सदां सर्वदा. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गानी संवसार. सरपोदवेदार देव बाप आनी पोप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 1 मिनट भर बसा. मोगाच्यानो उपकार आठवणी पवित्र पुस्तकांत जब्बर तरान दिसून येवचो 100 गुण. उपकार आठवणीची मुठवीन 2 उतरां उलोवंक संतोष पावता. देवाचें उतर पवित्र सभेच्या मागण्यांत आनी देवस्तुतींत प्रमुख पात्र घेता. तें आज आमी पळयलां आनी ह्या मागण्याक आमी साक्ष जाल्या. आयच्या ह्या पवित्र सभेच्या संभ्रमीक संजेच्या मागण्याचें अध्यक्षपण घेवन आमचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल साल्डाना हांणी तें चलोवन व्हेलां. तांचे लागीं आयचो प्रस्ताप घाल्लोच तांणी जायत म्हणलें आनी आज तांचे हाजरीस देवाच्या उतरांतय आमी चड उर्बेस्त जावंक उलो. DSGच्या पवित्र पुस्तक आयोगाचे अध्यक्ष ते गवळी बापानो तुमकां अदीक आनी अदीक देव बरें करूं. इजय फिरगजेंत पवित्र पुस्तक आयोगाची जायतीं कार्यक्रमां चल्ल्यांत आनी चलोवनूच आसात. हे संभ्रमीक संजेच्या मागण्याचे कार्यक्रम हांगासर करया म्हणटाना आमचो विगार मानादीक दोतोर जेबी साल्डाना बाप तक्षण मर्येण बडव्याक म्हणले परी जायत म्हणाले. उपरांत सगळें सुसूत्र तरान जावंक तांणी मिणत घेतली. बापानो तुमकां देव बरें करूं. ताचे संगी फेर्गज हंतार हें कार्य जावंक हे DSG हंताचें कार्य हांगासर जावंक सर्वय रितीन आदार जाल्ल्या फेर्गज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष अशोक पिंटो, कार्यदर्शी अविता पिंटो, सर्व आयोगांचो संचालक गोडविन पिंटो आनी सगळे गवळीक परिशदेचो आनी फेर्गज घरांचो हांव काळजांत तावन उपकार बावडतां. आमचो सहायक बाप नॉर्मन मतायासाक हांवें थोडी सुचना दिल्ली मात्र तूं कांय फिकर करिनाका म्हणून कोयाराक तयार करचें आनी संगीत दिवचें आनी हेर मांडावळ घालची सर जबाबदारी मोगान ताणें केली. बाप नॉर्मनाक तेच परी बाप जॉन्सनाक आनी बाप पिटराक देव बरें करूं. इजयचो कोयर मास्टर आयवन सर आनी कोयर पंगडाचो वावर वाकणणेक फावो. आयच्या गायना बरीत मागण्या फाटल्यान कितलें प्रॅक्टीस आसा तें विबरूंची गरज दिसना. तें आमकां कळटा. तुमी आमकां दोडत्यान मागूंक आदार दिला. तुमचो उपकार बावडटां. आयच्या ह्या मागण्याचें शीद प्रसारण करूंक व्हिडिओग्राफी करूंक आदार दिल्लो आनी वर्सभर पवित्र पुस्तकाच्या आयोगाच्या कार्यांनी म्हाका सांगात दिवचो कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटराचो डिरेक्टर मानादीक बाप अनिल आयवन फर्नांडीस आनी ताचे शिबंदीक काळजांत हांव देव बरें करूं. इतल्या व्हड्या संख्यान हांगासर ह्या मागण्याक हाजीर जाल्ल्या तुमकां याजक बापांक
दियाकोन बापाक, आमच्या धर्म भयणींक, तुमकां मोगाळ फेर्गसगरांक आनी हेर सैऱ्यांक एकाच उतरान म्हणटा थँक्यू. वर्सभर म्हाका आदार दिवच्या DSCGच्या बायबल आयोगाचो सहकार्यदर्शी हेच फिर्गजेचो एरन नजरेताक, इजय फिर्गज आयोगाचो कार्यदर्शी बायबल आयोगाचो कार्यदर्शी रोमियोसाक आनी आमचो मिर्ण्याम रॉकीक देव बरें करूं. हे सोबीत कडतील चापूंक आदार दिला कोडयाळ बायल प्रेस म्हजो क्लासमेट बाब विन्सन साल्डाना, तशेंच म्हाका आदार दिल्ल्या मंगळ ज्योती केंद्राचो डिरेक्टर बाब विजय मचादो आनी मंगळ ज्योतीचे शिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकच सोडी नासता, सर्वांचो उपकार बावडता. देवाच्या उतराचेर बरवसया, ताच्या एकाच उतरान तो आमकां सर्व बरें करतलो. निमाण्या गिताक उबे रावया. हे करतील तुमी येताना घरा वर येत. उतर तुझे सोबिया जीवित उजवाडाया, उतर तुझे धनिया जीवित सुफल करता, दैविक तुझे होता अत्रेगा नायकाता, मोगाळ तुझे होता भक्ती सदा पाळटा, दैविक तुझे होता अत्रेगा नायकाता, मोगाळ तुझे होता भक्तीन सदा पाळटा. सासराचो जीव दिवचे उतर भोवमोगाचे, अद्वितान मागोवचे उतर सोम्या तुझे, दैविक तुझे उतर अत्रेगा नायकाता, मोगाळ तुझे उतर भक्तीन सदा पाळटा, दैविक तुझे उतर अत्रेगा नायकाता, मोगाळ तुझे उतर भक्तीन सदा पाळटा. मोगाळ तुझा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. San Francis Savera. बापाचे, पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन.